मायमोगाचे येवकार मनीषा जाधव श्रेपळ्याच्या हेडलाईन्स। छत्रपती शिवाजी महाराज मूर्त स्थापन करपाक मुरगांव बंदर प्राधिकरणाची हरकत। ही मूर्त उभी आसा ती जमीन बंदर अधिकार क्षेत्रात येता असो तांचो दावो आशिल्ल्यान मुरगांवात वाडलो तणाव। मुखेल भागधारकांनी कोळशाचेर चुकयली नगरसेवकाची बसका। मुरगांवकारांनी आनीक कितलो तेंप सोंसपाची कळ, थळाव्यांचो प्रस्न। कुंकळी पालिका मंडळाची खासा बसका। वाठारात येवपी नवो फिश मिल प्रकल्पाक एकमतान विरोध चालूच। बसकेत तापले वातावरण। आणि आताची कोंकणी खबरो विस्तारान। कुंकळी पालिका मंडळाची खासा बसका जाली। वाठारात येवपी नवो फिश मिल प्रकल्पाक तांणी एकमतान बसकेत खर विरोध केलो। सर्वोच्च न्यायालयात परवानग्याक आव्हान दिवपाक तयार आशिल्ल्याचे मत तांणी मांडले। या प्रकल्पाक दिल्ल्या परवानगेचेर गंभीर हुस्को निर्माण झाला। बसकेत अचकीत वातावरण तापट जाले। पळयात। ही पास झाली केलेली सगळी त्याकोन आम्ही हे ऍक्शन ते कुंकळीच्या म्युन्सिपाल्टी आसात आनी कुंकळे म्युन्सिपाल्टीन आज स्पेशल मिटींग दवरली। ती म्हणल्यार जी न्यू फिश मिल येता ह्या फिश मिलाचेर कितें करची काय म्हणून। पूण आज ह्या मिटींगेक 14 कावन्सिलरांनी एक रेजोल्युशन घेतले कडेन आसा की ह्या फिश मिलाक परमिशन दिवची न्हय। आनी दुसरे हांगा जो रोड वयता ह्या फिश मिलाक एक रोड एप्रोच येता वो ह्या म्युन्सिपाल्टी पडना तो सोसोदादी पडटा। जेन्ना आमी विचारले चेअरपर्सन की सोसोदादीन बी तुमकां कितें कंप्लेन दिल्ले कडेन आसा तर तेणी सांगले कडेन आसा की आमकां तेणी कंप्लेन बी कांय दिलें ना। आतां पळोवया म्हणून कितें कंप्लेन येता जाल्यार। पूण ह्या रोडा खातीर हे जो प्लांट आसा फिश मिलाचो वो त्या रोडा एप्रोच आसा। आतां त्याच बरोबर तेणी आनीक रेजोल्युशन घेतले कडेन आसा की जो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो चेअरमॅन जो आसा लेविन्सन मार्टीन वो कुंकळे जावन ह्याने इतली परमिशन वो कशी दिली आनी कोर्टाक अशें सांगलें की हांगा पोल्युशन ना म्हणून कुंकळ्याक। हेजेर तेणी आज सांगले कडेन आसा की आमी लेविन्सन मार्टिनाच्या मेळटले आनी तेगे वेळ पडल्यार तेगे घरा कडेन वचून आमी एजिटेशन करतले हेंय तेणी सांगले कडेन आसा। त्याच बरोबर डिमार्केशन जें आसा हें सरकारा कडच्यान ऑथॉरिटी कडच्यान मागून हांगा डिमार्केट करचें अशें म्हूण जाले कडेन आसा। आतां पळोवया कितपत डिमार्केशन केन्ना म्हणल्यार जातलें आनी तेका परते रिकन्स्ट्रक्शन करपाक परमिशन मेळटा तें पळोवचें पडटलें। एजंटा पळयलो हांवें मांडिलो आमच्या कंत्रारा मरे 14 आनी आमचे चीफ ऑफिसर इंजिनियर सगळे आसले। आमकां एक फायल येयली फायल फॅक्टरीची आनी ती फायल पोल्युशनाची म्हणून आख्या कुंकळ्यांक बोवाळ पडलो आसा। आनी आमगेले आतां एंड सांगिला नितेश कावन्सिलरान कितें ती अशा आनी आमी सगळ्यांनी ती बंद करपाची आनी आमी तेजेर एक्शन घेवपाक डिसिजन घेयलां। ते कितें करपाक कोर्टाक घालपाचें तेतून हायकोर्टान जाल्यार पयलीं कोर्टाक घालपाचें आनी तेगेली फॅक्टरी बंद करपाक तेंका चॅलेंज करपाक। ते आम चॅलेंज केलें म्हणटरी तेंका आमी चॅलेंज करपाक जाय। देखून आमी म्युन्सिपाल्टी आनी आमच्या कावन्सिलरांनी तेजेर एक्शन घेतली। आमी हें पळय आनी ती बंद करची जाय म्हणून कुंकळकारांक सगळ्यांक आमकां म्हणून आख्या कुंकळ्या 14 कावन्सिलरांक। जो रोड वयता हो तुमच्या हितूंतल्यान वयता तो रोड आमगे हितून पडना तो आमगे मेन आहा तो आमगे म्युन्सिपाल्टी हितूंतल्यान वयता आनी तेणें तो कोलतो आतां आमी इन्स्पेक्शन करतले कोणा पट्टे आनी डिमार्केशन कर म्हणून सगळे 14 कावन्सिलरान सांगलां ते आतां येवन आमकां हें दिलां लेटर कर म्हूण केलां
पूण तुमी शुअर ना की तुजी हितूंतल्यान तो रोड वयता म्हणून ना ना तुमी शुअर ना ना. म्हणजे तूं डिमार्केशन करतले कळटलें हय, आनी एंट्री पळय आहा न्हू एंट्री हय. ती आमगेली म्युन्सिपालिटीची प्रॉपर्टी रस्ता हां. आनी ते न्यू बांदिल्लो तो तेम थिंग सांगलो हांवूय आसलो तेवूय आहले सगळे कमिटी आहले तेणें सांगलें आमी रस्तो बांदिल्लो ना म्हणून म्हणजे तो इल्लिगल जालो तेगे भाटा मागीर मुळेस जाल्ले अशें जालें ना तेणें इल्लिगल म्हणटा इल्लिगल जालो म्हणजे हो रोड आमी आयकला त्या कोता हो सोसोदादींतल्यान वयता म्हणून हय. मागीर सोसोदादीन बी कितें कंप्लेन केल्या तुमकां ना ते एक्शन घेवपाचें सोसोदादी तुमकां अजुनूय तेंचे कडच्यान कांय केलें ना आमगे कितें येयलां तें आमी एक्शन घेयलें 14 जाणां ओके म्हूण सोसोदानी तुमकां कंप्लेन बी कांय केलें ना 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 आज मिटिंगेचो अजेंडा हेतू आसलो जी गोंयाक न्यू फीश मील येता तो आमगे आजचो अजेंडा आसलो मरायन इंट्रॅक्शन म्हणटी कितें आतां त्याच विशयी चेअरपर्सनान जेन्ना अजेंडा सगळ्या लोकां वचीर मांडलो 14 कावन्सिलरां वचीर जेन्ना अजेंडा मांडलो तेन्ना 14 कावन्सिलरांनी एनोनमसली ताका अपोज केलो आनी क्लियर कुंकळकारांक सपोर्ट करपा खातीर सगळ्यांक सांगून दिलें की कुंकळ्यांक आनी कसली पॉल्युटेड फीश मील नाका आनीक सगळे कुंकळकार हाजे विरोध एक आसाय म्हणून हे आजच्या सगळ्या 14 कावन्सिलरांक दाखोवन दिलें. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो चेअरमॅन जो आसा लँड हो आमचो लेविन्सन मार्टीन हेचो कितें इश्यू पळय कुंकळ्यांक आज पासून जितली पळय फॅक्टरी आसाय त्यो चडांत चड पॉल्युटेड फॅक्टरी आसाय आनीक हाजे पयलीं बी त्यो बंद केल्ल्यो आसाय. लेविन्सन मार्टीन एक कुंकळचो आनी कुंकळचो आमचो गांव भाव आनी ताका कुंकळचो इतिहास सगळो म्हायती आसा आनी ताकाय खबर आसा आनी ताका रिप्रेजेंटेशनूय बी दिल्लें आसा कुंकळकारांनी की कसले असले पॉल्युटेड फॅक्टरीक हाजे मुखार कसलीय परमिशन दिवची न्हू. पूण आज हांवें टॉपीक काडलो की हाका इतलें खबर आसून हेणें परमिशन कन्सर्न टू ऑपरेट कशें दिलें ही कुंकळकारांक एक लजेची गजाल म्हाका जाल्यार दिसता. हांव इतले दीस वगैरे रावलो पूण म्हाका अशें दिसलें आज ऑलरेडी तेणी कोर्टा सांगले कडेन आसा की कुंकळ्या पोल्युशन ना म्हणून इंडस्ट्रीचें ऑलरेडी कोर्टा सांगले कडेन आसा तेजे विशयी तेणें कितें सांगलें तें म्हाका खरें म्हायती ना आनीक जेन्ना म्हाका तेणें सांगलो तो प्रूफ मेळटलो तेन्ना ताका हांव पर्सनली विचारतलोय बी आनी तेजेरूय बी आमी ते घरा वचोन तेजे विरुद्ध आमी बंड करपाक कुंकळकार फाटीं रावपा ना अशें म्हाका दिसता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. छत्रपती शिवाजी महाराज मूर्त स्थापन करपाक मुरगांव बंदर प्राधिकरणान हरकत उक्तायल्या आणि ही मूर्त उभी आसा ती जमीन बंदर अधिकार क्षेत्रात येता असो दावो तांणी केल्ल्यान मुरगांवात तणाव निर्माण जालो. मजगती हरकती न्हयकारून थळाव्या लोकांनी ही मूर्त सांस्कृतिक अभिमान आणि सामाजिक भावना दाखयता असे स्पष्ट केले. अनावरण सोहळ्या खातीर लोकांक आमंत्रणा दिताना थळाव्या लोकांनी बंदर अधिकाऱ्यांचेर खर टिका करून गरजे भायर आडमेळी निर्माण केल्यात असो आरोप केलो. पळयात. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, छत्रपती संभाजी महाराज की जय, हर 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 जय भवानी जय शिवाजी आमकां सगळ्या मुरगांव वासियांक आनंदाची गोष्ट आसा की सगळे शिवप्रेमींनी हांगासर फाटल्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अश्वरूढ मूर्तीचे अनावरण फाल्यां जातलें. या खातीर सगळे आनंदीत आसा. अनेक वर्षाचो आमचो इच्छा असली ती हांगासर जाता. हांगासर संभाजी महाराजांचो किल्लो आसा पूण एक आतां अशें लक्षांत येता की हांगासरली MPA आदींची MPT हेका विरोध करता आनी अशें आयकपा येला की लोकांक नोटीस धाडटा आनी कितें कितें गरज आसा तें आमकां पडलेलें ना. आमी MPAचे अधिकारी हांकांय विनंती करता की फाल्यांच्या ह्या राज्य उत्सवान तुमी शामील जाया. MPTचो ग्राउंड तुमी काबीज केला, लोकांच्या घरांक नोटीसी धाडटा, रस्त्यांक अरे महाराजांच्या पुण्य कार्या खातीर 50 स्क्वेअर मीटर 100 स्क्वेअर मीटर जागो तुमकां कमी पडलो काय कितें हे आमचे शिवप्रेमी कदापि सहन करचे ना. आता आम्ही हो काळ पळयता तेतून फाटल्या दिसांनी MPA ह्या मुरगांवच्या राजाक सुद्धा त्रास करता आणि आता शिवजयंती उत्सवाक त्रास करपाक लागून फुडें सरता. तर म्हाका दिसता की ती एकवट करता पळय त्या एकवटीक हेंचो नकार आहा. ती एकवट जी जाता सगळ्या शिवप्रेमींची सड्या वयरसून न्हू तेका हेंचो कंप्लीट विरोध आसा. तर आमी पळयला की शिवाजी महाराजाच्या काळान शिवाजी महाराजाक स्वता फादर ऑफ नेव्ही म्हटलेलो आहा. तर आयज ह्या तटाच्या बंदराचे जो शिवाजी महाराजाची मूर्ती उभी रावता तर ह्या सगळ्यांक ह्या गोष्टीचो आनंद जावपाक जाय पूण हे मान्य करपाक तयार ना. सो हांव हे सगळ्या शिवप्रेमींच्या वतीन तांकां सुद्धा निवेदन करता की फाल्यांची जी भव्य मिरवणूक आहा
फाल्याचो जो भव्य सोहळा हा तांकां तुम्ही सगळ्यांनी उपस्थित लावून शिवविचार आणि शिवतेज हेंचे सगळ्यांनी स्मरण करपाचें. ह्या आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची पावन मूर्ती ह्या सगळ्याच्या येता म्हणजे तरणाट्यांच्या भितर एक आदर्श निर्माण जाता. आज 18 फेब्रुवारी, फाल्यां 19 फेब्रुवारी आणि प्रत्येक 19 फेब्रुवारी म्हणल्यार शिवजयंती. प्रत्येक हिंदूंच्या भितर श्वास आसा तो हर हर महादेव म्हणटा आनी जय छत्रपती शिवाजी महाराज की जय म्हणटा. हा हर हर जय भवानी म्हणटा. आणि तो हिंदू आज चाळवतलो तर कोण चाळवतलो त्यांच्या भितरल्या काळजाक तेंच्यानी धक्को दिल्ल्या भशेन दिसता की हांगा ही मूर्ती मोडपाचो तेंच्यानी प्रयत्न केला. तो आपली प्रॉपर्टी म्हणटा. ही जागा आमी पळोवन ऑलमोस्ट एक 16-17 वर्सां जाली ही संकल्पना आसा. मुर्ती कित्याक बसोवपाची जाल्यार आज आमी सकाळ फुडें कामाक वयतले जाल्यार आमी शिवाची मुर्ती जे पळोवन एक आमकां एक स्फूर्ती येता म्हणजे ह्या शिवाजी कडेन आमी कितें कितें बरे विचार घेवपाचे त्या खातीर मुर्ती बसोवपाची अशें आमचे विचार आसले. मागीर आनी मुर्ती कित्याक बसोवपाची जाल्यार शिवाजी महाराजाची जी स्वराज्य स्थापना केल्ली ती स्वता खातीर करून नासली तर ती सगळ्यां खातीर केली म्हणजे सगळो एक समाज आसा तांकां सगळ्यांक एकवट सगळ्यांनी करून घेवन वचपाचो अशी जी संकल्पना आसली आणि तेच हे आमच्या भुरग्यांनी हे करून जे फाल्यां जे आमी 19 तारखेक जी स्थापना करतले ते त्या लागून शिवाजी महाराजाक आमी खूब मान्यता दितात. मान्य तांकां एक आदर जो आसता तांचो एक रिस्पेक्ट आसा आणि अशा हे देवतेची मूर्ती हांगा स्थापन जावप म्हणजे म्हाका दिसता मुरगांव वास हें आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी ही प्रतीक जावन एक निर्माण जावपाक एक बरें व्हडलें कार्य अशें आमी फाल्यां ठरयल्लें आसलें. पूण म्हाका दिसता थोड्यांक हें गरज ना अशें दिसता. शिवाजी महाराज हे सगळ्या जनजातीक घेवन फुडें व्हरचें प्रतीक आसलें एकात्मिकेचें प्रतीक आसा आनी म्हाका दिसता हे जी मूर्ती स्थापना आसा ती जावपाकूच जाय. तुमची कितली वर्सां जाली आमी आतां जर कोल घेता तुमचं कितली वर्सां जाली आमी आयर्न ओर घेता हे सगळे आमी सोसून पासून आमी म्हणटा ज्या आमच्या छत्रपतीन ह्या मुघलाचे सुटका करपा खातीर हे देश स्वतंत्र करपा खातीर भाग घेतलो त्या आराध्य देवताक आमी हांगासर पुजपाक वयतात तरी पूण तुमचे हे आसा हांगासर आडकाठी हाडटात. हे जावचें ना आमी खपोवन घेवचें ना. आयज खंयसर ना खंयसर तरी आमकां बीन दिसतालें की आमच्या मुरमुगांवान छत्रपती शिवाजी महाराजाची मूर्ती स्थापीत जाल्लेली जाय आसली पूण आयज तो विलक्षण क्षण येयल्लो आसा आनी तो फाल्यां आसा. हांव सगळ्यांका फाल्यां मुरगांवचे आमचे सगळे लोकांक सांगूंक सोदता की फाल्यां सगळ्यांनी येवचें भायर सरचें आनी आमच्या शिवाजी महाराजांची मूर्ती इनॉग्रेशन करचें. जे एमपी हे दादागिरी करता तेजेर मातशें हें करपाक कित्याक जटी वयल्या लोकांची घरां मोडपाक पावले आमची बोगद्या वयले पावले हार्बरचे जी पुर्तुगेज टायमाची घरां आहा ती घरां मोडपाक पावले कळ्ळें. पूण म्हाका दिसता हे एमपी आहा पळय कोण तरी हांकां आमचो पॉलिटिशन एक्स पॉलिटिशन बीन कोण तरी हांगा शामील आहा आनी हांकां खंय ना खंय आमकां खंय तरी डिस्टर्ब करपा खातीर म्हाका दिसता हे करता. कित्याक फाटल्या 15 वर्सांनी कसलेच प्रॉब्लम जायनासले आतां ते 2-3 वर्सांनी आमकां हे प्रॉब्लम जावपाक लागला. हो जे एमपी बसला पळय तेका आमी म्हाका दिसता आमच्या लोकांनी सगळ्यांनी भायर सरून तेंचेर कितें तरी एक उपाय करपा जाय. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. तुम्ही मुरगांवांत रावतात जाल्यार तुमकां घडये पयलींच ही काणी खबर आसतली. कोळशाचो धूल, खर वास आणि वाडत वचपी निराशा. आता हो मुद्दो सभाघरांनी आणि राजकीय मळार पावला. पूण हांगासर एक ट्विस्ट आयलो तो म्हळ्यार थंयच्या रहिवाशांक जाप जाय आशिल्ले मुखेली आयलेच नात. नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी कोळसो प्रदूषणाचेर उपाय काडपा खातीर खाशेली संयुक्त बसका घेतली. बंदर अधिकारी, कोळसो हाताळपी आनी वेचून आयिल्ल्या प्रतिनिधीक आपयले उपरांत हो वाद चड वाडलो. पूण बंदर प्राधिकरण आनी हाताळणी कंपनीचे प्रतिनिधी नाशिल्ल्यान नगरसेवक आनी थंयच्या थळाव्यांनी टिका केली. मजगतीं कोळसो हाताळपाक विरोध करपी औपचारीक थाराव संमत करपाचो निर्णय नगरसेवकांनी घेतलो आनी थळाव्या आमदार संकल्प आमोणकराक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन उंचेल्या पावंड्यावयली बसका घेवपाची मागणी करपाची येवजण आखली. Today we were 25 of us. We've taken a call. What is the call that we've taken? That enough of coal over here. Now, what is the positive step that could happen from here is that this is a movement not only for Vasco. This is a movement for entire Goa. So further up, if you had seen the raw video, what happens is after this comes the other panchayats along the way. If everybody says we don't want coal, like coal is going how? It's going by the tracks, along the tracks, it's going by railway. So every panchayat should take such a resolution. And that is when the pressure will mount. Can coal stop? No. We are saying it should at least reduce
Once it reduces, then it can come to a stop. JSW is the biggest importer of coal over here. They are importing the coal and it's going to Karnataka. It's not for Goa. So it's going to Karnataka. They are also importing at other places. They have their own port at Jaigarh. They are importing, they are handling at Mangalore, they are handling at Vizag, they are handling at Chennai. All we are saying is reduce over here, send the cargo to the other places. It's not that your factory is going to stop if Goa stops. Reduce it to a point where at the end of it, we can at least, come to a close over here and let people live their lives properly. हो करंट इश्यू सगळे अख्खे मुर्मुगांव न्हू अख्खे गोंय बरो इश्यूज लोकांक त्रास करता. तेजी आज मिटिंगेन बरी भासाभास जाली. बायकार सुद्दां वचून सकाळचो गेलो लॉंग जाल्यार फुल तुजे तोंड आनी ब्रिथींग घेवन जाता. हे पोल्युशन कोण कारण भोंवता तांकां कळचना पोल्युशन हे म्हणून इवन आता पोल्युशनचे आमचे ऑथॉरिटी येयले तेंच्यांनी सांगले आमकां कशें ते तेंचे ठरावीक जाग्याचेर ते पोल्युशन मॉनिटर करता. आणि स्पेशली कितें आता एमपीडी कोण एमपीडी कितें करता कोण चेकिंग येता तेन्नाच करता नाल्यार तेंचे काय पडलेले नासता. गाडयो तेंचे रेस्ट वयता सगळ्यांक मेव करता. ते खातीर हांवें पोल्युशन बोर्डाक एक रिक्वेस्ट केला की तू घेता तेन्ना म्हाज्या वाड्यार स्पेशली म्हाकाच सांग आनी म्हाज्या वाड्याचेर लोक जे लोक आहा तेंच्या प्रत्येकाच्या घरान तूं वचून मॉनिटर कर. तेन्ना तुका कळटलें पोल्युशन म्हणल्यार कितें. इंडोनेशियान जो थर्मल कोल येता पळय तो स्टॅक जाता फुल एअर पोल्युशन जाता. आणि इवन अडानीन आता तेंच्यानी विंडशील्ड लायल्या. विंडशील्ड लावन आम्ही म्युन्सिपालिटीन तांकां परमिशन दिनासतना बाय फोर्स ते घालता. हांवें म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सनाक ऑलरेडी सांगला तू तेजेर जाप विचारचे जायना जाल्यार ते शोकस नोटीस काडून उडय म्हणून. डिबेटीन सगळ्यांनी युनिमसली डिसिजन घेतला की आमकां कोल नाका. कोण म्हणटा पोल्युशन नाका आमकां पोल्युशन आमकां कोलूच नाका कोण हँडलिंगूच हांगा नाका. कित्याक आतां जो कोल येता पळय न्हू तो सारको हार्मफूल टू हेल्थ अशें म्हणून आमच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आमकां सांगला कळ्ळें न्हू. सो तो डायरेक्ट लंग्सांक इफेक्ट करता. जाल्यार आमकां एकूच सांगपाचें आहा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आनी सरकाराक आनी सगळ्या आमच्या ऑथॉरिटीक की बाबा ह्यो कोळसो हँडलिंग आनी हांगा जावं नाका. कोळसोच नाका. मुर्मुगांवान इनफ इज इनफ म्हणटा आनी कोळसो नाका. आयज मिटिंगेक JSW मागीर अदानी तांकां लेटर्स गेले पण ते येवंक ना. दॅट शोज की ते आमकां ग्रांटेड घेता. आनी जर तांकां हांगा धंदो करपाक तांकां हांगा बिझनेस करतना आमच्या मुरगांव वासियांची जर पडलेले ना आमच्या लोकल लोकांची जर तांकां काळजी ना जाल्यार तांकां आमी सपोर्ट करप इज व्हेरी रॉंग. खंयचे डेव्हलपमेंट फॉर दॅट मॅटर लोकांच्या हेल्थाच्या कॉस्टार जावचे न्ही हें म्हणटना खंयची इकॉनॉमीक एक्टिविटी एकदम बंद जावप इट्स नॉट पॉसिबल. ओवरनायट कितें बंद जावप इज नॉट पॉसिबल. सो हे करतना खंय तरी ग्रॅज्युअली ताजेर आळो हाडून आनी जाता तितलें म्हाका दिसता आतां पोल्युशन जाता जो पोल्युशन जाता ताजें खंय तरी मॉनिटरींग करून एक रिस्ट्रिक्टिव्ह एक्शन घेवन स्ट्रिक्ट मॉनिटरींग एअर मॉनिटरींग हें सगळें करून खंय तरी हाजेर आळो हाडपाचो प्रयत्न जावपाक जाय. आनी हळू हळू मागीर जें जाता तें जाता कित्याक खंयचीच गोश्ट ओवरनायट बंद जावपाची शक्यता नासता. हो इश्यू आसा तो आमचो फुडल्या पिढीक लागून आमच्या भुरग्या बाळांचो इश्यू आसा. आमच्या मुरगांवच्या लोकांचो इश्यू आसा. खरो प्रॉब्लेम कोणाक जाता तालुकाक जाता तो जातात मुरगांव तालुकाक बट मुरगांवच्या लोकांक हो खरोच प्रॉब्लेम जाता. सो हांव तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आसा की हो फक्त टायमपास करनाका जी मिटींग घेवन आनी हेजे जर सिरियसनेस आसा हेजो एक रोड मॅप तयार करचो पडटलो. आनी जेन्ना तुमी हो रोड मॅप करतलो बाबा कितें कितें स्टेप्स घेवंक जाय. फाल्यां वचून तुमी कोल बंद करूंक शकना. सो तो रोड मॅप आसा तो रोड मॅप तयार करचो म्हणून हांवें तांकां सांगलेलो आसा. आमच्या पयलींच्या चीफ मिनिस्टर मनोहर भाई पालेकरान सांगलेलें स्पोर्ट तेंचो आसतलो पूण तेंचो रोड नासतलो. लायसनां तेंची लायसन आमी तांकां दिता कळ्ळें न्हू. ही तेंच्यांनी आयज जी चूक केल्या ती वायट दिसता कित्याक बाबा ते येवंक ना म्हणून. तुमी जोडटले तुमी वयतले तुमी ट्रान्सफर जातले तुमी शिफ्ट जातले तुमकां पोजिशनां मेळटलीं. आमी हांगाच आसतलीं आमची भुरगीं बाळां हांगा आसतलीं. पूण हे खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून आमी एक स्टाफ हें घेतलेलो. पोल्युशन आनी आतां ते उलयत नाका. हो कोल आमकां नाका आनी आमकां गोंयकाराक कांय फायद्याचोय ना तो म्हणून खंय तरी हो बंद जावपाचो आमी हेचेर ठाम आसा. लोकांचो राग वाडत आसा. बंदरांतल्या कार्यावळींतल्यान कोळशाचो धुल्ल आनी वास म्हयन्या सावन दिसपट्ट्या जिणेचेर परिणाम करता अशें थंयचे लोक सांगतात. स्वास घेवपाक अस्वस्थताय ते काळो धुल्ल घरांचेर बसपाक लागला अशी कागाळी आसात. 72 वरांचो अल्टिमेटम जारी केल्या उपरांत नागरी प्रतिनिधी अदानी मुरगांव पोर्ट टर्मिनल प्रायव्हेट लिमिटेडच्या अधिकाऱ्यांक मेळून लेखी आश्वासन स्पष्ट कृती आराखडो आनी मुजत मागली. कंपनीन मंगळारा एका दिसा भितर लेखी प्रतिसाद दिवपाचे उतर दिल्ले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीष परब आनी सानिका नागवेकार.
श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान काणकोणची तरंगा शेल्डेक कुडचडे हांगा पावली. थंय एकाच कुळांतले लोक पूजा करतात. थंयच्यान फुडली विधी करपा खातीर पांजरकोणीक व्हरता. परत तरंगा रानांतल्यान काणकोणाक वता. पूजा केल्यार तांचे सगळे प्रश्न सुटावे जातात अशें लोक मानतात. अशे तरेन काणकोणचो शिगमोत्सव सुरू जाता. पळयात काय उर्बे भरीत खीण. वर्गाचेर भागीरपा होता पळय तूं निलान तूं चरणा कडेन मागणी घातल्या तेमगेले घर कुटुंबा भुरगे बाळ आरोग्य परिणाम सगळ्या बरे भशेन सुरक्षीत उरचे तूं चरणा कडेन तो विनंती करता. कितें नडी आसा घडी आसा शेतां आसा भूतां आसा वारसूत्र आसा वाटोळे आसा यंत्रां आसा मंत्रां आसा ग्रहांचें आसा भाग्याचें आसा कितें वायट आसा भायमान दिवचें तें सगळ्या कुटुंबा आरोग्य परिणाम बाळ भुरग्यांक बरे तरेन दिवचें जाते शक्य. आज कार्निवाल जातर एक शिगम्याची जो धोल आसा वो वाजपा लागले कडेन आसा. जो ट्रेडिशनल शिगमो जो आसा वो पयलीं गांवांनी स्टार्ट जाता आनी ह्या गांवांनी म्हणल्यार आज श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान जे काणकोण आसा हेजी तरंग जी आसात हेजी तरंगा जे बरोबर लोक जे आसात हे तेंचे जे मूळ जे आसात जे जे खंय खंय गांवांनी रावतात थंय थंय तरंग जी आसात त्या जाग्यार वतात आनी तेंचे घरा कडेन वचून तांकां तेंची पुजा करतात आशिर्वाद घेतात आनी ती परती आपल्याल्या वाटेक काणकोणा वचपा लागता. कित्याक कारण आतां शिगमो कोमेस जाता म्हणटा एक रिती रिवाज आसा आमचे पयलीं साकून शास्त्र आसा. हें शास्त्र ते लोक जे आसात ह्या कमिटी जे आसात ही देवस्थानाची ही ते करीत आसा. आज अशीच ती काणकोणची जी तरंग आसात ही आज कुडचड्या शेळडे हांगा पावले कडेन आसात. त्याच बरोबर थंय पावतरेक जे तेंचे मूळ लोक आसात या त्या देवाची जे थंय लोक रावतात थंय तेणी तरंगाची पुजा केली. थंय तेणी शिगम्याचो जो धोल आसा तो थंय बडयलो. त्याच बरोबर थंय साकून ती पांजरकणीक पावली आनी पांजरकणी साकून तेंचे जे मूळ कोण कोण आसात तेंची हे घेवन आशिर्वाद घेवन तेंची पुजा करून ते मागीर आज तशें काणकोण वतल्यान काणकोणा मागीर थंय पारंपारीक शिगमो जो आसा वो ट्रेडिशनल शिगमो ह्या चालू जातलो. ह्या तरंगाचे मेन सांगपा म्हळ्यार ह्या तरंगाची हे तरेक पयलीं पुजा करतात थंय सांगणी करतात तेंचे पांय धुतात तरंगाचे पांय धुतात जे आनीक अशें करून ते पुजा करतात आनी हे इतले आड रस्त्यान येतात की रानांतल्यान येतात आनी रानांतल्यान ते आपल्याली जे तरंग आसात ही घेवन वतात. ते कुळाचेर येता पळय तरंगा मल्लिकार्जुनाची ती तेमगे दारां येता तो पुजा करता ताका सांगणी घालून दिता तो नाल्ल फोडटा आनी तेंगे कितें अडचणी सोडयता. पयलीं सांगतालो थोडी पिढी कितले गेले पण आमकां पडना तेंचे पट्टा आमी चलयता. काणकोण गांवडोंगरी गोवा. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आयसीसी मेन्स T20 विश्वचषक 2026 वर्सा दक्षिण आफ्रिकेन बुधवारा संयुक्त अरब अमिराताचेर 6 विकेटींनी सोंपे जैत मेळोवन आपली बळिश्ट धांवण चालू दवरली. टॉस जिखल्या उपरांत कर्णधार एडन मार्करमान पयली गोलंदाजी करपाचे निवडले. गोलंदाजांनी बरे काम केले आणि युएई 20 ओव्हरींनी 6 धांवड्यो करून 122 धांवड्यो मर्यादित केल्यो. कॉर्बिन बॉश हाणे फकत 12 धांवड्यांनी 3 विकेटी घेवन स्टँड आउट कामगिरी केली. जॉर्ज लिंडे आणि एनरिच नॉर्टेज हांनी महत्वाची विकेटी घेतली. युएईचो फलंदाज अलिशान शाराफू हाणे 45 धांवड्यो केल्यो. पूण नेमान विकेटींक लागून पंगडाक व्हड धांवड्यो तयार करपाक आडखळ गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी अरुण नाईक. बेरेस्तारा हवामान सुकें आनी नितळ मळब आसतले. सकाळी आनी सांजे कांय प्रमाणात तापमान थंड उरतले.
जाल्यार दनपारा उष्णताय जाणवतली हवामान विभागान अदमास उक्तायला. फुडले 5 दिसाच्या अदमासा प्रमाण तापमानात व्हड बदल जावचो ना. सकाळी कांय सुवातींनी हलके धुके पडटले. दनपारा खर उष्णताय आसतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवची आयएमडीन सल्लो दिला. जाल्यार सांजे कांय सुवातेर थंड वारे घोळटले. बिरेस्तारचे चडावात आनी उणे तापमान 34 ते 21 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. हवामान सुके, मळब नितळ. सकाळी थंड, दनपारां उष्ण, सांजे घोळटले थंड वारे. तापमानात ना व्हड बदल. बिरेस्तारचे तापमान 34 ते 21 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक ना खासा शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.